आज जागर एकेडमीक जावप अत्यंत महत्वाचें आसा कारण जागोर हो असो एक नाट्य प्रकार आसा जो ताका पारंपारीक संस्कृती आसा ट्रेडिशनल तो जागोर जावन आसा आनी अशे कितलेशे कलाकार जे आसात ते आज ह्या साधन सुविधा पासून खुबशे वंचीत आसात. खरी जर गोंयची खरी जर संस्कृती जर कितें जर आसत जाल्यार जागोर रणमलें आनी आमचो सद्याचो शिगमो ह्या कलाकारांक एक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी जागोर एकाडेमी फॉर्म जाल्या नंतर जशें तियात्र अकाडेमी आसा त्या तरेन आमी एक संस्कृती जी आसा ती सबंद गोंया भितर रुजोवप त्या कलाकारांची एक दखल घेवन आनी ही मुखार ही संस्कृती प्रिजर्व करून उरची कारण आज खुबशे जागोर जे चलतात ते फक्त भुरगे नाचतात आणि ही आजची ह्या पिढी कडेन दुसरे पिढी कडेन पावचो तातूंतलो उद्देश एकूच आसा आणि ह्या जागर एकाडेमींतल्यान बरे तरेचे हें पावपाक शकता आणि म्हणूनच ह्या सगळ्या खातीर मुखार वचपाचो म्हजो हो एक प्रयत्न आसा. जागोराचे जाग्यार घालचे पेक्षा जो सध्या आर्ट अँड कल्चराच्यान ज्यो काही गोष्टी फाटले पेंडींग उडिल्ले आसात किंवा काही सुटसुडीतपणां हाडपाक जाय तेजेर म्हागेलें चड प्राधान्य जाल्लें आसात. आय विल टेक दीस प्रोग्राम आफ्टर 1 year. Okay. But before that, implementation definitely the procedure is going on. आर्ट एंड कला आणि संस्कृती जी खातें जें आसा म्हाका मुख्य उद्देश हें करपाक जाय की कलेचें जतन करप कलेचें संवर्धन करप खास करून नाट्य क्षेत्रांत जी ग्रामीण भागांत जी नाट्य क्षेत्र जातात ती आज खंय तरी बंद पडिताले ताचे कारणां कितें आसात ती सोदून काडपाची गरज आसा. आर्थीक परिस्थितीक लागून जर कारणां जर आसात तातूंत आज नाटक करप म्हळ्यार खुबशे खर्चीक आसात आणि म्हणूनच ताका एक 50% अनुदान दिवन तें जितें करप ताका पुनर्जीवन करप अशें हांवें एक मनान हाडिल्लें आसात. त्याच बरोबर संगीत क्षेत्रांत त्याच बरोबर तुका साहित्य क्षेत्रांत ह्या सगळ्या क्षेत्रांत सुद्दां म्हाका मुखार व्हरपाक गरज आनी मुख्य उद्देश म्हणल्यारूच जो म्हज्या अंडर ज्यो लायब्ररीज जी आसात जे वाचनालय जे आसात ती म्हाका स्ट्रॉंग करपाची आसात. एक मॉडेल लायब्ररीज एक विलेज लायब्ररीज म्हणून एक स्वप्न घेवन आयिल्लें आसात जेणे करून जशी शहरांत जी फॅसिलिटी मेळटा तीच ग्रामीण भागांत मेळून त्या ग्रामीण भागांतले भुरगो एक परजळचो एक हिरो जावचो होच म्हाजो एक दृश्टिकोन आसा आणि ह्या प्रायोरिटीचेर हांवें फोकस करपाचें हांवें ठरयलें. विलेज लायब्ररी खंय सेटअप आसतली पंचायतीच्या हितून खंय आसतली? सध्या विलेज लायब्ररी गव्हर्नमेंट इज रनिंग एट पंचायत लेवल थोडे NGO चालू आसात. ऑलमोस्ट 156 विलेज लायब्ररीज आमच्यो सध्या चालू आसात. ते थोडे बंद पडिल्ले आसात थोडे फंक्शनींग जायना कित्याक लागून म्हणून ताजो रिपोर्ट हांवें बाय दीस वीक एंड म्हळ्यार मागयलेलो आसा आणि त्या संदर्भात चर्चा जाल्या नंतरूच काही गोष्टी हेजे सोपस्कर फुडें मुखार वतले आणि त्याच बरोबर एक डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी खातीर प्रपोजल म्हापसा त्याच बरोबर फोंडेची लायब्ररी जी आसा तेजे अपग्रेडेशन इन शिफ्टिंग इन द नेक्स्ट प्रिमायज ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी आज ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा प्रायमरी स्टेजीचेर काम आणि त्या प्रमाणे ते मुखार वता.